31व्या राजभास दिसा निमतान गोवा कोंकणी अकादमीन 10 पुस्तकांचे प्रकाशन केले। सुवाळो अकादमीच्या हॉलात जालो। मुखेल सोयरे म्हूण साहित्यीक माधव बोरकार, राजभास संचालक प्रसाद लोलयेकार आशिल्ले। 50 वर्सां फाटल्यान आपल्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून पुस्तकां कसली करची पडटली आनी हांव अर्थ बॅकग्रावंड आसा ताका खबर आसा की कितले त्रास पडटले म्हणटा ते लोकां कडल्यानूय व्हडलेशे अशें पालव मेळनाशिल्लो आनी त्या वेळाचेर लेखक म्हणटा ते वखाणाचे विशय आसताले। आज म्हाका दिसता की ही परिस्थिती बदलल्या। लोकांचो साहित्यीक आनी साहित्या कडेन पळोवपाची नदर जी आसा ती बरीच बदलल्या आनी ताका लागून आज सदांच्या नवे नवे लेखक ह्या मळाचेर येता। आयच्या निमतान आज ह्या आयच्या दिसाच्या निमतान पुस्तकां प्रकाशीत जावप ही खूब बरी गजाल, कारण फाल्यां पुस्तकांच अनेक वर्सां उरतली। बाकीच्या सगळे गजाली आसा सांस्कृतीक कार्यावळ किंवा व्याख्यान हेका एक काल मर्यादा आसा, पूण जे कितें आमी अक्षर रुपान जे तयार करतात ते अक्षर साहित्य खूब तेंप पर्यंत उरता आनी आज ह्या निमतान 10 पुस्तकां उजवाडा येतात ही खूब बरी गजाल। आनी कोंकणी अश्यो चड आनी चड पुस्तकां उजवाडाक येवच्यो आनी कोंकणी साहित्य अशेंच देशाक गोंया भायर देशाक आनी देशा भायर पावचें। पर्वरे वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करता म्हूण आमदार मंत्री रोहनान लोकांक उतर दिला। पर्वरे आनी पेनादी फ्रांसच्या लोकांक थंयच्या आमदार मंत्री रोहनान साद संवाद दवरिल्लो। उदक, लायट, कोयरा विलो आनी उदरगतीचेर आमदार खंवटेन लोकांकडेन चर्चा केली। Grievances in terms of water. Water is one of the biggest problem today in Porvorim, where water is not coming in a lot of areas. उदक पर्वरी सारखे क्वांटिटीन पावता आसतना पर्वरकारांक कित्याक पावना हो प्रश्न पडटा आनी उदकाचे अधिकारी जे हांगा बसल्या तेय थंय रिप्लाय दिवंक शकनात। तो इश्यू आमी सुधीर बाबा कडेन उलोवन we have already taken it to the next level to ensure faster movement. Necessary infrastructure related to this providing basic amenities has already started. We are ensuring that all type of projects, all types of things which are being done in Porvorim allow to groom Porvorim as a model constituency with inclusive and sustainable development. Illegalities खंय जाल्ल्यो आशिल्ल्यो ह्या दिसांनी और ज्यो नजरेक आयिल्ल्यो आसा ताजेरूय कडक कारवाई जावन ताजेरूय इमिजिएटली एक दाणो पडटलो हें आश्वासन दिल्लें आसा। कित्याक लॉट ऑफ एरियाज एज ऑर्चर्ड, गार्डन्स, ओपन स्पेसीस, डेव्हलपमेंट एरियाज, उदकाची, लायटीची, गार्बेजीचे जे विशय आयल्या ते पंचायतीकूय जंय तांची गरज आसा तांणी स्टार्ट केला इनिशिएटिव्स एंड वी आर ऑल्सो एन्श्योरिंग दॅट द स्मायल ऑन आवर पर्वरकर्स कम्स इन. So this particular whole inclusive turnaround, I would only thank our people of the constituency who are also taking enough initiatives to support and be with us on all this development front. Give a break.